पेडणेवालातल्या नीट परीक्षा केंद्रातल्या एका विद्यार्थ्यांक 15 मिनिटां पयलीं परीक्षेच्या हॉलांतल्यान भायर काडिल्ल्याचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्या उपरांत पेडणेच्या विद्यार्थ्यांकडेन अन्याय जाला असो आरोप गोय काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकारान केला। पेपराची वरां सोंपच्या 15 मिनिटां पयलींच हॉल AG7च्या 20 विद्यार्थ्यांक भायर काडले जाल्यार हेर हॉलांतल्या विद्यार्थ्यांक पुराय वेळ दिलो। स्पर्धात्मक परीक्षेत दरेक गुण म्हत्वाचो आसता। अशा परिस्थितीत 15 मिनिटां उणी मेळप हो विद्यार्थ्यांकडेन व्हडलो अन्याय। देखून ह्या विद्यार्थ्यांची 15 मिनिटां कोणे चल्ली असो प्रश्न अमरनाथ पणजीकारान केला। हांव शेख आफ्ताब उलयतां, SIO गोवा कॅम्पस सेक्रेटरी। हांगा जे आसा आमी आयज येयल्लेले आसा SSA पेडणे कॉलेजी कडेन, जे तुमी नांव फाटीं पळोवंक शकता। मेन म्हणल्यार हांगा एक हे जाल्लेले आसा इन्सिडंट की जे आसा 20 भुरग्यांक हॉलांतल्यान जे आहा भायर मारलेले आहा 15 मिनिटां पयलीं। ते पेपर जे आसा नीटाचे 15 मिनिटां पयलीं ते तेंचे घेतलेले आसा। एकूच क्लासीचे AG7 ते तेजो हॉल नंबर आसा। आनी मेन म्हणल्यार अख्खी कॉलेज जी आसा ती 15 मिनिटां मागीर येयला। हो आतां इश्यू जाल्लो आसा आनी 20 भुरगे जे आसा ते ह्या इश्यू जे आसा ते हे जाल्लेले आसा, विक्टीम जाल्लेले आसा।